Today, NSTY Goa delegation met the registrar of Goa University with very urgent issue. आणि त्याच्या खातीर तुमकां आयज लेट प्रेस कॉन्फरन्स आपोवची पडली. कांय दिसा पयलीं BA LLB कोर्स एडमिशन घेवपा खातीर एंट्रन्स एग्जाम जाता, एंट्रन्स एग्जाम. आनी गोंयांत दोनूच कॉलेज आहा BA LLBची. एक आमची साळगांवकर लॉ कॉलेज आनी एक कार्य लॉ कॉलेज. आनी एवरी अल्टरनेट इयर ईच कॉलेज कंडक्ट दिस एंट्रन्स टेस्ट. कळ्ळें न्हू? एक वर्सा साळगांवकर करता, एक वर्सा कार्य लॉ कॉलेज करता. So, ह्या वर्सा कार्य लॉ कॉलेज कंडक्टेड दिस एग्जाम. Okay? And as per the ordinance and as per the format of the exam and as per the structure of the exam, to get an admission in BA LLB first year, ताचे evaluation कशें जाता? 50% of the weightage is given to 12 board marks and 50% of the weightage is given to entrance exam. कळ्ळें न्हू? तो 50-50 एग्रिगेट घेता 12 बोर्डाची आणि एंट्रन्स एक्झामाची. पूण ह्या फावटी अकस्मात इतले वर्सां जाली आता अकस्मात तेंच्यांनी फॉर्मेट चेंज केलो आनी 100% ऑफ द वेटेज वॉज गिवन फॉर एंट्रन्स एक्झाम. आता जेन्ना तुम्ही फॉर्मेट चेंज करता, जेन्ना सिलेबस चेंज जाता, फॉर्मेट चेंज जाता, ते पयलीं जाहिरात काडची पडटा, पयलीं अनाउन्स करचे पडटा. कळ्ळें न्हू की आमी फॉर्मेट चेंज करता. ह्या फावटी तशें अनाउन्स करूंक ना. दिस इज VM Salwankar's prospector and this is Karya Law College prospector. आणि ह्या prospector तुम्ही पळोवंक शकता. It is clearly written. I repeat करता. The merit list of the entrance exam will be drawn based on the average score of 12th and marks scored in entrance exam. तो 50% एव्हरेज काढता. पण ह्या फावटी सडनली कार्य कॉलेजचे प्रिन्सिपल असे दिसले नाका आम्ही एव्हरेज काढूया नाका, आम्ही फुल मार्क्स एंट्रन्स टेस्टाक दिवया. तो हेचे बारीक विचार केले केले कित्याक आपल्या चेड्याक अकोमोडेट करपा खातीर, आपल्या चेड्याक एडमिशन मेळपा खातीर. कित्याक चेड्याची पर्सेंटेज आसा 61. समज तो 50-50 एव्हरेज काडटा तेच्या चेड्याक एडमिशन मेळना. जस्ट टू अकोमोडेट हिज सन ताणें केले. जे 90+% मेळ्ळात तांकां एडमिशन मेळूंक ना बिकॉज तेंच्यांनी फॉर्मेटूच चेंज केलो. पयलीं फॉर्मेट कितें आसलो एग्रिगेट, आतां फॉर्मेटूच चेंज केलो आनी भुरग्यांक सांगूंक ना फॉर्मेट चेंज केला म्हणून. भुरग्यांक कळ्ळें केन्ना एक्झाम दिली मागीर रिझल्ट आयलो, कोणाचो रिझल्ट आयलो, एंट्रन्स टेस्टाचो रिझल्ट आयलो, तेन्ना भुरग्यांक कळ्ळें की फॉर्मेटूच चेंज केला म्हणून. तो ह्यो विशय घेवन आमी गेल्ले रजिस्ट्राराक मेळपाक बिकॉज दिस इज अ फ्रॉड. आनी एज पर गोवा युनिव्हर्सिटी एक्ट आनी एज पर गोवा बोर्ड एक्ट समज कोणाचो रिलेटिव्ह आसा, खंयच्या टिचरीचो रिलेटिव्ह आसा आनी ताजो चेडो आहा, ताजो भुरगो आहा, he cannot set the paper and he cannot even go for correction. आणि हांगा एका कॉलेज प्रिन्सिपल स्वतः एक्झाम कंडक्ट करता, स्वतः पेपर सेट करता, स्वतः पेपर करेक्ट करता आणि चेड्याक आपल्याक अकोमोडेट करता. आणि गजाल म्हटल्यार चेड्याचो रँक 3rd आयला अख्ख्या गोंयांत. 3rd हे पळयात, 3rd रँक आयला चेड्याचो. जस्ट टू अकोमोडेट हिज सन ताणे सिस्टमच चेंज केलो आणि गोवा युनिव्हर्सिटी कांयच खबर ना. सो आमच्यांनी मागणी केला, डिमांड केला इमिजिएटली की इमिजिएट इन्क्वायरी जावंक जाय बिकॉज ऑल दी स्टुडंट्स हॅव अप्लायड दिस एक्झाम फ्रॉम DHE, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन. लास्ट 2 वर्सांचो एडमिशन प्रोसेस इज बीन टेकन केअर बाय DHE एंड गोवा युनिव्हर्सिटी. सो वी हॅव डिमांडेड फ्रॉम बोथ दिस बॉडी, गोवा युनिव्हर्सिटी एंड DHE, इमिजिएट एक्शन घेवंक जाय. दिस इज फ्रॉड केस. हेजेर क्रिमिनल एक्शन सुद्धा जावंक शकता प्रिन्सिपलाचेर आनी सस्पेंड करून त्या प्रिन्सिपलाक या. आनी आमच्यांनी म्हटलां की बेगीचे बेगीन एक इन्क्वायरी जावंक जाय आनी रजिस्ट्रारान आमकां आश्वासन दिलां की फाल्यां तो जाहिरात काडटलो आनी कमिटी नियुक्त करतलो टू इन्क्वायर इनटू दिस मॅटर. प्रिन्सिपल अशें म्हणटा की जर ही एक्झाम सुद्दां जर जावन आशिल्ली कशी जाल्यार आपल्या चल्याक एडमिशन मेळटलें आशिल्लें म्हणटा. तो पॅटर्न चेंज करता. समज तुका एडमिशन मेळपाचो आसलो जाल्यार पॅटर्न चेंज करपाची गरज कितें? आतां समज तुका पॅटर्न चेंज करपाची आसली जाल्यार तुवें अनाउन्स करूंक जाय आसलें पयलीं की आपूण पॅटर्न चेंज करता म्हणून. जाल्यार तूं वायलेट करता रूल आनी तूच पेपर सेट करता आनी तूच करेक्ट करता तो चेडो आसतना. दिस इज देन गोवा युनिव्हर्सिटी एक्ट. हे स्वतः आमकां रजिस्ट्रारान स्वतः म्हटलां की गोवा युनिव्हर्सिटी एक्टान आसा आनी गोवा बोर्डानूय एक्टान आसा की if there is a children of any teacher or relative, he cannot send a paper and he even can't go for correction. 23 to 24 चे असा प्रॉस्पेक्टर आताचे प्रॉस्पेक्टर आसा ते
आणि आयज आमकां कळून आयला एज पर आर सोर्सीस कॉलेजाचो प्रिन्सिपल आशिल्लो तो VC ऑफिसीन आशिल्लो सकाळी. सो आमकां VCक सांगपाक जाय कितें हे कितें आसा पळय तेंचे कितें सेटिंग चल्ला पळय ते ऑफिसान येवन मेळटा पळय ते मातशें भुरग्याक लागून मातशें कळनाका. 95% घेतला भुरग्यान. तो बाबरो कितको शिकलो आसलो ते तुमीच चिता. 95 घेतला जाल्यार तेणें. सो हांव मातशें रिक्वेस्ट करता VC हे मातशें सेटिंग बीन करपाक तुमचें बंद करा. ते करप्शन तुमचें मातशें सायडीन धरा आनी भुरग्याक लागून तुमी मातशें वागा मातशें कितें तरी. आनी तुमी मातशें चिता आनी सगळीं मागता इफ हे फाल्यां पर्यंत जावं ना जाल्यार सगळे गोंयकारांक सांगता भायर या. सगळे स्टुडंट सांगता भायर या आनी आमी सगळीं जाण या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भायर आमी प्रोटेस्ट करया आनी आमी कोर्टान वचपाक आमी फाटीं सरचे ना.